साकवाळे पंचायतीच्या ग्रामसभेत वेगवेगळे मुद्दे लोकांनी उक्ताडार हाडले। कोयराची समस्या वाडपाक लागल्या हाचेर तोडगो काडटले अशें साकवाळेचो पंच नारायण नायकान सांगले। तशेंच बांदोळेच्या तळ्याची पळोवणी 15 दिसां भितर करतले आनी तळयेच्या सोबीतकरणाचें काम हातान घेतले अशें उतर उपसरपंच गिरीश पिल्लईन दिल्या। ह्या ग्रामसभेत मांडिल्ले सगळे प्रस्न सोडोवपाचो यत्न करतले अशें उतर साकवाळेचो पंच आनी उपसरपंचान दिलें। तशेंच ह्या ग्रामसभेत उत्कृश्ट लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो। लोकांचे बारीक बारीक इश्यू आशिल्ले आमचे एक बांदोळे लेक आशिल्ले तेजे मातशें क्लिनींग करपाचें काम आशिल्लें आनी गणपती विसर्जन आमी थिंगा ते एक आशिल्लें प्लस गांवाच्या शेतान सगळे गटराचें उदक येयल्लें ते एक इश्यू आशिल्ले आनी बारीक बारीक लोकांचे एक बारीक बारीक इश्यू आशिल्ले पण तरी पण गार्बेजचे एक इश्यू आशिल्ले आनी थोड्या लोकांनी एक प्रपोजल थोडे एक कोणी तरी एक आमचो गांवचो एक मनशान प्रपोजल हाडलें की सोपो कलेक्ट करपाचें ते सुद्दां आमी प्रपोजल घेतलेले आनी कोणी प्रपोजल हाडलेले की गांवान ड्रग्स मेनेन्स खूब जाता तेका लागून आमी पुलिसाक इन्फॉर्म करपाचें प्लॅन केल्लें ते सुद्दां आमी केलें। बाकी जे इश्यूज आहा लोकांचे आमी मांडून घेतलेल्या आमी लोकांना एश्युरन्स दिला की मेन बांदोळे लेकाचे आमी एश्युरन्स दिला की 10 ते 15 दिसां भितर आमी इन्स्पेक्शन करूया विथ हेल्थाक घेवन इन्स्पेक्शन करून ते क्लीन करपाचें कशें तरी डिसिल्टिंग करपाचें प्लॅन करूया। मेजर आशिल्लें ते गांवान आज फर्स्ट टायम बरें दिसलें की ग्रामसभेक इतले टर्नआउट जालो म्हणल्यार हेजो अर्थ असो की ग्रामसभेक लोकांक आतां म्हत्व कळपाक लागलां की आमचो गांव बिल्डरांनी आनीक ह्या कचऱ्यान काबार करपाचो ऑलमोस्ट थरयलां आनी तेजेर पंचायतीची व्हडलीशी कांय एक्शन जायना। सो ताका लागून लोकांनी वेगळे वेगळे प्रपोजल घातलेले तितून एक आशिल्लो तो कचऱ्याचो मेन मुद्दो। कचऱ्याचे पळय मिनस जाल्ले अशे ते अनकंट्रोलेबल आसा। पंचायत हेजेर कंट्रोल सामको करपाक शकना। आमी कंट्रोल करपा खातीर ते MRF प्लांट म्हणून बांदले पूण थंय खंय तरी आमी फेल जाल्ले आसा। ते 3 TPD 3 टन्स पर डे आमी जो पळय केल्लो प्लांट आमचो कचऱ्याचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो आनी आतां समवट म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराक काडला जावं ताणें सोडला आनीक आतां नीव आमी पंचायत सांबाळटा म्हणटा।